धारबांदोड्या आणि दाबाळ हो जो स्टेट हायवे आसा NH4 हे धारबांदोड्या जंक्शन टू कोडले दावकणी ब्रिज हो जवळ जवळ PWDन इस्टिमेट केल्लो 4,97 lakhs आणि तासमा कॉन्ट्रॅक्टरान हो टेंडर कोट केल्लें आसा 3,97 जवळ जवळ 4 crore रुपीज हे टेंडर केल्लें आसा आणि आयज ह्या कामाचो शुभारंभ जाता। आयज ह्या कामाच्या शुभारंभाक आमकां लाभिल्ले दाबाळ पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच शशिकांत गांवकर तशेंच दावकोणचे पंच मेंबर सौभाग्यवती सुनीता गांवकर तशेंच आमचे रमाकांत बाब तशेंच तुळशीदास बाब बालचंद्र बाब आमचे कल्पेश बाब आमचे आदले सरपंच बाब गुरु बाब असिस्टंट इंजिनियर कर्मचार आणि ज्युनियर इंजिनियर सगळे ग्रामस्थ आणि खास करून तुम्ही पत्रकार भाव ह्या स्टेट हायवे धारबांदोडा जंक्शन टू कोडले दावकणी ब्रिज हेजे वायंडिंगाचें काम आणि ड्रेनेजाचें काम थोडे तेका प्रोटेक्शन वॉल आसतली तेजेंय काम हे काम जे आसा आमी आयच्यान स्टार्ट करता आणि जवळ जवळ नोव्हेंबराक हेका ऑटोमिस कार्पेट घातले वतले आणि त्या प्रमाणे कित्याक हो मायनिंग बेल्ट आसा आणि रोड मातशे रुंद जाय त्या प्रमाणे हो PWDच्या इंजिनियरांनी हो बऱ्यापैकी इस्टिमेट केल्लो आसा आणि आमचे नॅशनल हायवे 4A हो जो आनमोड घाटांतल्यान आयला हो तुगेलो खांडेपार म्हटल्यार हेजो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टान हे फायनान्स आमकां सँक्शन केल्लें आसा आणि त्या प्रमाणे तो रोड जो आसा 34 कोटीचो रोड जो आसा 34 crore हेज्या हे डबल कोट तेका ऑटमिस कार्पेट येतलें आणि हेजे थोडे कडेन सिंगल कोटी जाल्लो आसा त्या कारणान म्हाका दिसता हे मनसून सोंपतरे पावस सोंपतरे हेजो दुसरो कोट जो आसा ऑटमिस कार्पेटाचो तो घातलो वतलो। आतां कित्याक आमकां टायमूय मेळना आमी मे 15 म्हटल्यार 15 म्हटल्यार हें काम कंप्लीट करपाक सोदताले काही अडचणी आयल्यो आणि त्या खातीर हें काम मातशें फुडें गेलें तेंचे नॅशनल हायवेचें आणि ह्या वाठाराचें आमी पळयता हो जो फुडलो जो रोड आसा हो कोडले साकून सावड्ड्या हेय रोडाचें काम आमी फुडें काम हें हाती घेवपाचें आसा हेजें टॅक्निकल सँक्शन जाल्लें आसा आणि फुडें ह्याच प्रमाणे तोय रोड वायंडींग जातलो तेका खंय खंय कटींग आसा ते कटींग फिलींग त्या प्रमाणे रुंद रोड मायनिंगाक हे रुंद रोड जावपाक जाय आणि रस्तो वाडयता आसतना रुंदीकरण करता आसतना कोणाच्याच घराक कोणाच्या वेवसायाक त्रास जावचो ना ह्या प्रमाणे हे रुंदीकरण जातलें आणि जशें कोणाकय त्रास जालो जाल्यार तेका पयलीं आमी रिहेबिलिट करतले आणि मागीरच थंय वाडोवपाचो प्रयत्न करतले। त्या प्रमाणे उदकाचो विशय आसा ह्या वाठाराक तो चडांत चड सुटला आणि सुट्टलो। आमी दाबाळ आणि कोडले हेज्या मदीं आमी फाटल्या दिसांनी जल जीवन मिशनाचे एक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट 1.5 MLDचो काम चालू केला आणि रमाकांतान बऱ्यापैकी जाग्याची उपलब्धी त्या ओनरा कडेन पयलींचो PWDचो एक्झिस्टींग ते प्लांट आसलोच आणि बाकीचो जागो जाय पडटालो तेन्ना रमाकांतान तो ओनरा कडल्यान ते एडजस्टमेंट करून दिल्लें आसा आणि जाग्याचो विशय सुटत जाल्यार डेव्हलपमेंटाचो उदकाचो रस्त्याचो बाकीचो विविध डेव्हलपमेंट आसा तो विशय सुट्टा। त्या प्रमाणे हें उदक जें आसा म्हाका दिसता फुडल्या 6 म्हयन्या भितर हो प्लांट रेडी जातलो आणि ह्या वाठाराच्या ते दाबाळ पंचायतीक दाबाळ कोडले आमगेले वागोण ही जी एरिया आसा सातोण एरिया हितूर सगळ्याक उदक व्यवस्थीत रित्या निवळ उदक सप्लाय जातलें कित्याक केंद्र सरकाराची योजना आसा प्रत्येक घराक टॅप आनी नळाक उदक त्या प्रमाणे आमी सर्क्युलरी काडलेले आहा प्रत्येक घरांनी टॅप घेता आसतना 500 चार्ज करतले
आणि 500 रुपीज चार्ज करता आसतना APL आणि BPL हे रेशन कार्ड चेक केले वतले आणि कोणाकडे APL आणि BPL रेशन कार्ड ना ताका आमी पंचायती गव्हर्मेंटान स्वयंपूर्ण मित्र अपॉइंट केल्ले आसा तेजे अप्रुवल जे फॉर्म आसा त्या फॉर्माचे तेणी अप्रुवल दीत बाबा हेका दिवचो जाल्यार आमी 500 फॅमिलीक आमी भितर हाडटा त्या प्रमाणे प्रत्येकाक 500 रुपीज ना प्रत्येकाच्या घराक ते पावपाचें जल जीवन मिशनाचें हें विजन आसा आणि फुडें म्हाका दिसता आमी गोंयभर जे आमच्या गोंयाक 191 पंचायती आसा हे 191 पंचायती जल जीवन मिशन राबयता आसतना डिसेंबर 2021 म्हटल्यार ही कामां जल जीवनाची कंप्लीट जातली. आमी हें उदक आमचें दुधसागर वॉटर रिवर आसा आणि ही रिवर दुधसागर वॉटरफॉलांतल्यान स्टार्ट जाता आणि ही आमची ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक पावता आणि ह्या वर्साक तशें उदकाची कमतरता जाली ना कित्याक पावस बेगीन स्टार्ट जालो आणि जे बंधारे आमचे स्टेप बाय स्टेप सोडचे पडटाले ते आमी मागीर आतां एकदमच सगळं सोडले नाजाल्यार सगळे बंधारे क्लियर केले सगळे बंधारे क्लियर करून सफिशियंट उदक आसा आणि आमी ओपा ट्रिटमेंट प्लांट चलता थंय सुद्दां आमचे प्रयत्न आसा जशें आतां गोंयभर गोंयाक 12 तालुक्यांक आमकां जवळ जवळ आमचे 530 MLD सध्या सप्लाय आसा 12 तालुक्यांत विविध प्लांटांतल्यान. आतां गोंयाक आमी पळयता वाडती जी लोकसंख्या आसा 19 लाख लोकसंख्या आसा गोंयची तेन्ना ही 19 लाख लोकसंख्याच्या फॅमिलीक हें उदक जवळ जवळ 600 MLD उदक जाय म्हणजे 70 MLD आमी कमी पडटा सप्लाय करता आसतना. पूण म्हाका दिसता जल जीवन मिशन आनी स्टेट गव्हर्मेंटान जे जे आतां प्लांटाक फंडींग केल्लें आसा खूब कडेन कामांय चालू केल्या आनी हे प्लांट फुडल्या 6 म्हयन्या भितर 7 म्हयन्या भितर हे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट कंप्लीट जातले आणि हे जे 70 MLD कमी पडटा हे भरून येतले आणि फुडल्यान आनीक 6-7 म्हयन्यांनी उदकाचो विशय सुट्टलो. तसो उदकाचो विशय खंय खंय मातसो उदक पावना आमच्यो वॉटर टँकरी सप्लाय जाता आमी ह्यो टँकरी ज्यो मुक्त करपाचो आमचें सरकाराचें विजन आसा.